गोंय राज्या खातीर स्वतंत्र हायकोर्ट जाय अशी मागणी दक्षिण गोंय आदवोगाद संघटनेन केल्या। ह्या मागणे विशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर 25 एप्रिलाक मडगांवां रवींद्र भवनात एक परिसंवाद जातलो। गोंय घटक राज्य जावन 28 वर्सां जायत आयली तरी अजून हायकोर्ट जावंक ना म्हूण आदवोगादांनी खंत उक्तायल्या। We have organized a seminar which is going to be held on the 25th of April at 10 o'clock at Ravindra Bhavan, where we have invited speakers from various parts of the country as well as Goa, where the speakers will be expressing their views on this. And after that, we will, as a legal fraternity as a whole, we will be taking a resolution on this and putting our views across to the legislature and the central government to carry forward this proposal to actually constitute a separate high court for the state of Goa. गोंया घटक राज्याचो दर्जो मेळून आतां 28 वर्सां जालीं तरी गोंयाक स्वतंत्र हायकोर्ट मेळोंक ना अशी कागाळ आदवोगाद एनाक्लेत वियगसान केल्या। Now it is 35 years, 36 years that we have been having a bench. And it is high time that we have our own high court, because you can't have a state with only two legs. For anything to stand, a chair to stand, a table to stand, it must have minimum three legs. The third leg is missing. Therefore, we at the bar have been agitating for the last 20 years, saying that we have an administration which is judicial administration, which is clean, which is efficient, and which can deliver the goods. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक। मडगांव पालिका अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा नव्या कलेक्टर ऑफिस आणि पोन्न्या बाजारात धाड घालून फर्निचर आणि हेर माल जप्त केला। मडगांव पालिकेचो मुखेल अधिकारी नवीन लक्ष्मणान आदेश दिल्ल्यान पालिका अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय केली। मडगांव शारांतल्यो सगळ्यो फुटपाथी मेकळ्यो करपाचो आदेश मुखेल अधिकाऱ्यान दिला। कलेक्ट्रेट सायडीन शेतान प्रायवेट प्रॉपर्टी नाशिल्ली ते सगळें काडपाक लायिल्लें आमकां, सो आमी 4-5 दिसांनी तांकां सांगत आसा लास्ट विकांतल्यान तेंच्यांनी काडूंक ना। सो आतां आमकां सिवील कोर्टी ऑर्डर दिली कित्याक आतां घेवन हाडून लास्ट आमी परत हाडीर तेंगे वाजीस आनी हाडून तेंगे आनी मार्केटान व्हरली। ही ड्रायव्ह आयजूच काय सदां चालू उरतलें, क्लीन जायसर चालू। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक। DSS येवजणे खाला ज्येष्ठ नागरिकांक लायफ सर्टिफिकेट दिवपाची प्रक्रिया आनीक सोपी करची म्हणून आम आदमी पक्ष मागता। ह्या सर्टिफिकेटीचेर आमदार वा खासदार व अतिरिक्त सचिवाची सय लागता। जाणटे लोक तांचे फाटल्यान धांवपाक शकना। दोतोर वा पंचायतीक सय मारपाचो अधिकार दिवचो म्हूण आप मागता। तशेंच ह्या येवजणे खाला मेळपी रक्कम वाडोवन 5,000 करची अशी मागणी आपान केल्या। सिनियर सिटीजनांनी प्रत्येक वर्साक तेंच्यांनी एक सर्टिफिकेट दिवपाक लायफ सर्टिफिकेट म्हणटा ताका। आतां आमचे कितले लोक जाणटे लोक पळय तांकां फिजिकल डिजेबिलिटी आसता आनी गोवोरमेंटाक दिसता आतां हे लोक उठून तशें धरत ते MLA फुडें वचपाचें तेंच्यांनी। Sir, doctor is authorized to give a certificate, issue a death certificate. Why is he not authorized to issue a life certificate? And not just the doctor, even it should be given to say a Zilla Parishad member or also a notary, because even the panchayat should be permitted to do that. There are some expenditures, taxes increased by thousands of percentage. So हे 2,000 ते तशेंच आसा ते आमचे डिमांड आसा ते सिनियर सिटीजन 2,000 ते 5,000 दिवपाचे आनी एकट्याकूच दिताय ते आतां। गव्हर्मेंट बायले मेळनाय, बायले मेळ्ळ्यार गव्हर्मेंट नाही, दोगांयचो फंड आसा, दोगांयचो डिस्पेस आसा। सो वाय नॉट बोथ द सिनियर सिटीजन। घेऊया एक विराम।